आज हांवें जे सरकारान जी एक स्कीम केल्या तितूंत भितर सेंट्रल आनी स्टेट गव्हर्मेंट दोन्ही गव्हर्मेंट करून इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री हो कॉन्सेप्ट दवरून जे स्टेट गव्हर्मेंट गेडा अंडर गेडा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी अंडर ही स्कीम केल्ली आसा. तितूंत भितर 5 KVA पासून रूफटॉप सोलर बसयता फ्री ऑफ कॉस्ट. तितूंत भितर दोन गोष्टी जाता. एक गोष्ट जी आसा की सेंट्रल गव्हर्मेंटाची सबसिडी अप टू मॅक्झिमम 80,000 रुपीज आनी सपोज जर तांकां 4 लाख रुपया जालो एक कोणाच्या कडेन 3 लाख रुपया जालो उरले पयशे सरकार भरता. आणि ही स्कीम 10 वर्सां पूण सोलर लायफ 25 वर्सां आसा. सो हे स्किमी भितर इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री म्हणजे कितें जाता आमी पळयता सोलर जेन्ना जनरेट करता फक्त दिसाचो करता लायटची लायट यूज करता. सो एक्स्ट्रा बसून जेंकां जेंकां घरा कडेन आसा खुबशे गोश्टी आसता पळोवपाक फिजिबिलिटी ऑफ ट्रान्सफॉर्मर कित्याक सगळे जर त्या वाड्या सगळे सोलर बसोवपाक लागले तर ट्रान्सफॉर्मरांतल्यान तूं ग्रिडाक वयता. सो ही फिजिबिलिटी स्टडी तांकां करपाक जाय. सो हेजे खातीर एक गोश्टी करता हे गोश्टी सरकार गेडाक करतले. आज एक लक्षात आसा की आमचे जे ऑलमोस्ट 400-500 लोक आज जाल्या आमच्या मतदारसंघात एक उल्याक पयर सांगल्या आनी आज येयल्या तेन्ना दाखोवन दिता की सरकारान जी स्कीम काडल्या ही जी फ्री करपाची केल्या हितून लोकांनी उपस्थिती लावल्या आनी आपणाचे रूफ टॉप ते दिवपाक रेडी आसा. सो आजूय आमी एक्सप्लेन करता तेन्ना रूफ टॉप तेणी दिवपाक जाय. हो विशय जेन्ना सांगलो ते रेडी आसा दिवपाक सगळ्यांक कळला. सो ऑलमोस्ट 500 लोक जे आज हांगा रजिस्टर जाल्या त्यांची जबाबदारी हांवें घेतल्या. सरकारा कडेन जे ऑनरेबल CM जो गेडाचो चेअरमॅन आसा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचो चेअरमॅन आसा सगळे फॉलोअप करून तांकां सगळ्यांक ही फ्री योजना जी सोलर रूफ बसयतरी तांकां 10 वर्सां पासून इलेक्ट्रिसिटी बिल येवचें ना. फुडें 10 वर्सां नंतर जे कितें आसा ते तेन्नाचे सरकारान पळोवपाक जाय कोण सरकार येतलो. पूण हे जे पॅनल बसयतले ते 25 वर्साचो लायफ 15 वर्सां आनी येतले तेन्ना ती इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिवपाची वो सोलर जनरेटर जाता तोच तांकां फ्री दितले किंवा मागीर तेन्ना 10 वर्सांनी सरकार येता पळय तो डिसायड करतलो. पूण हे पॅनल बसयता हे 25 वर्सां लायफ आसता. भाई ही जी योजना आसा हेची पयलीं कार्यान्वीत जाल्ली आसा कुडचड्यार बीन. ना पयलीं जेन्ना हांव मिनिस्टर जाल्लो न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जी मिनिस्टर तेन्ना गेडाचो चेअरमॅन चीफ सेक्रेटरी जाल्लो तेन्ना आमी जी स्कीम काडलेली 50% सबसिडी म्हणजे कितें 100 रुपया जर खर्च जालो 50 रुपीज परतून सरकार तांकां दितालो. अशें करून तेन्ना खूब जाणांनी कुडचड्यारूय घातल्या आनी कुडचड्यावयल्या भायल्या लोकांनी घातल्या. ही स्कीम फक्त स्टेट गव्हर्मेंटाची आशिल्ली. त्याच्या नंतर आता सेंट्रल गव्हर्मेंटान जसं तुम्हाला सांगला एज पर द KVA एज पर 80,000 रुपया दिता मॅक्झिमम. सो ही आता सेंट्रल गव्हर्मेंट त्याच्या नंतर काढली ही स्कीम आणि हितून भितर अजूनही कोणाक घालूंक ना कित्याक ही फर्स्ट टायम जाता. ही फर्स्ट टायम अजूनही त्याने फुडें वचोंक ना. जे गेडाचे मनीस येयले त्यांनी सांगला की 2 महिन्या भितर 5 महिन्या भितर ते घालपाक चालू करतले. सो फिजिबिलिटी पळोवन बाकीचे सगळे पळोवन ते करतले. पूण